नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आयज म्हापशा गृहमंत्री अमित शाह हांची जाहीर सभा। खर्च सुरक्षा वेवस्था 40,000 लोकांच्या हाजेरीची शक्यताय। उत्तरेंतल्या पुलिसांक दक्षिणेंत आनी दक्षिणेंतल्या पुलिसांक उत्तर गोंयांत पोस्टल मतदान सक्तीचे। वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून पुलीस मतदारां मदीं बोवाळ। मतदान करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक मतदान केंद्रांतल्यान परतून धाडिल्ल्यान गोंदळ। गोंयचे जनतेक मोदीचे गॅरंटीची गरज ना जाल्यार गोंयचे जनतेचे प्रस्न सोडोवपी गॅरंटीचो कास्तार जाय। उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेसीचो भाजपाचेर फोग। लीड दियात आनी तिकेट मेळ्ळ्यात म्हूण एका दिसाळ्यान छापून आयिल्ले बातमेन ना तथ्य। भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचे विधान। नीट परीक्षे खातीर फोंड्या केंद्राचे कुंकळ्ळेच्या एनआयटीच्या नव्या इमारतींत स्थलांतर। 5 मेक नीटाची परीक्षा जातली कुंकळ्ळे। सध्या गरमी खूप जाता। ह्या गरमेन कोण रे फुटबॉल खेळटलो। फुटबॉल पावसान खेळपाचो आरजीपी उमेदवार मनोज परबाक मुख्यमंत्र्याचे प्रत्युत्तर। आता खबरो विस्तारांत। म्हापशा नवा कदम बस स्थानकाचेर आयज सांजेच्या 6 वरांचेर केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांची सभा जातली। हे फाटभुंयेर बेरेस्तारा उसरा राती पुलीस सुरक्षा यंत्रणा प्रदेशाध्यक्ष तानावडे तशेंच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सभा जावपाचे सुवातीची पळोवणी करून तयारेचो नियाळ घेतलो। हे सभेक 40,000 लोकांची हाजेरी आसतली म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिल्या। अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार ह्या हातूंतल्यान आमी आमच्या उत्तर गोंयची सगळ्यात व्हडली सभा आणि शेवटची सभा मेजर सभेतली। अमित भाई शाह यांची सभा फाल्यां 5 वरांचेर आमच्या ह्या म्हापशांतल्या बस स्टँड नवीन बस स्टँडाचेर आमी आयोजीत केल्या। एप्रॉक्सिमेटली 40,000 लोक अपेक्षीत आसा। उत्तर गोंयांतले सगळे लोक ह्या सभेक येतले। 6 वरां पर्यंत आमचे अमित भाई शाह हांगासर पावतले आनी सगळ्या लोकांक 5-5:30 पर्यंत या म्हटलां। सो परत एकदा एक उत्तर गोंयांतूय बी म्हणजे मोदीजीच्या सभे उपरांत नो डावट पुराय गोंयांत वातावरण खूब बरें जालां। बट उत्तर गोंयांतल्या लोकां खातीर दर वर्सा जशी म्हापशांतल्या टॅक्सी स्टँडाचेर सभा जाताली ती ह्या फावटी आमी बस स्टँडाचेर आयोजीत केला। खूब मोठ्या आनी व्हडल्या प्रमाणांत लोक उत्तर गोंयांतल्यान सगळ्या मतदारसंघ 20 मतदारसंघांतल्यान भायर सरतात। आमकां खात्री आहा की हे फावटी आमचे श्रीपाद भाऊ नाईक 1 लाख प्लस मार्जिनान उत्तर गोंयचो सीट आमी जिखतात। ज्या पद्दतीत नॅशनल लेवला वयले वेगवेगळे इश्यूज घेवन आमी कॅम्पेन करीत आसा ती काँग्रेसी कडेन कांयच मुद्दे ना म्हणून खंयच्या तरी बारीक सारीक मुद्द्यांचेर फक्त आरोप करीत आसा। तांकां जर उलोवपाकूच जाय तांकां राष्ट्रीय न्ही स्थानीक न्ही सगळ्या मुद्द्यांचेर कोण तरी आज ती अलका लांबा म्हणून कोण तरी एक ती बाई हाडलेली ओके ती वेगवेगळ्या तिका म्हाजी चॅलेंज आसा म्हणजे विकासाच्या मुद्द्याचेर जायते उलोवपाक म्हणजे द कंपॅरिजन ऑफ द काँग्रेस गव्हर्मेंट ऑफ द 50 years आनी 10 years ऑफ द मोदीजीज गव्हर्मेंट हे कंपॅरिजन तिणी चार्ट पयलीं पळोवचो ओके आनी मागीर उलोवचो। म्हणजे जातीभेद धर्मभेदाचें राजकारण आमी करिनात। जातीभेद आनी धर्मभेदाचें राजकारण हे काँग्रेस करता आनी आयज पर्यंत तेच्यांनी तेंच करीत आयिल्लें आसा। कॉन्स्टिट्यूशन आमकां बदलपाचें ना। सावथ गोंयचो कॅन्डिडेटांचो कॉन्स्टिट्यूशन माथ्याचेर खोपला म्हणटा। दक्षिण गोंयांत वेंचणूक ड्युटेचेर आशिल्ल्या उत्तरेंतल्या पुलिसांक दक्षिणेंत जाल्यार उत्तर गोंयांत ड्युटेचेर आशिल्ल्या दक्षिणेंतल्या पुलिसांक उत्तर गोंयांत पोस्टल मतदान सक्तीचें केलां। वेंचणूक आयोगाच्या ह्या निर्णयाक लागून पुलीस मतदारां मदीं सकाळीं बोवाळ जालो। मतदान करपाक आयिल्ल्या पुलिसांक मतदान केंद्रांतल्यान परतून धाडिल्ल्यान गोंदळ निर्माण जालो। लोकसभा निवडणुकी खातीर पोस्टल बॅलट वोटिंग चालू आसा। म्हणजे 3 मे ते 5 मे ह्या 3 दिसां मदीं जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जांकां इलेक्शन ड्युटी आसा जावं जांकां जे एसेन्शियल सर्विसीस आसात पोलीस आसतले डॉक्टर आसतले फायरमॅन आसतले ह्यांच्या अशा ऑफिसरांक 3 मे ते 5 मे ह्या 3 दिसां मदीं पोस्टल बॅलट वोटिंग आसा। पूण ह्या मदीं एक गोंदळ जाला तो म्हटल्यार एका निर्णय घालून निवडणूक आयोगान एक निर्णय घेतला की
जो मनीस ज्या जाग्यार वता त्याच जाग्यार वचून वोटींग करपाक जाता. आतां जालां अशें की पोलीस कर्मचारी जे आसा त्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्यो कांय ड्युट्यो ज्यो आसात त्यो नॉर्थान रावपी पोलीस जे आसा तेंच्यो ड्युट्यो सावथ गोंयान पडल्या आनी सावथ गोंयान जे पोलीस आसा तेंची ड्युटी नॉर्थ गोंयान पडल्या. आनी जेन्ना आयज 3 मे ह्या दिसा ते स्वता पोस्टल बॅलट करपाक मतदान केंद्राचेर गेले लागच्या तर तांकां परतून धाडले गेले. हेचें कारण म्हटल्यार सावथ गोव्याचे जे पुलीस कर्मचारी आहा जे नॉर्थान ड्युटेक आहा तांकां अशें सांगलें गेलें की तुमी सावथानूच वचून वोटींग करा आनी जे नॉर्थ गोंयान जे पुलीस सावथान वोटींग आसा ड्युटेर आसा तांकां सांगलें की तुमी नॉर्थ गोंयान वोटींग करा. तो मातसो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा आनी ह्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयान पुलिसां मदीं हो घुसपागोंदळ जाल्लो आसा. आतां हेचेर कितें निवाडो येतलो आनी हेचेर कितें जातलें हें आमी तुमकां सांगितले पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयचे जनतेक मोदीची गॅरंटीची गरज ना. गोंयचे जनतेचे प्रश्न सोडोवपी गॅरंटीचो खासदार जाय अशें म्हणीत उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेसीन भाजपाक उजरायलो. सेगीत 5 फावटी वेंचून येवपी सद्याचे भाजपाचे खासदार जनतेचे प्रश्न सोडोवपाक अपेसी थारिल्ल्यान लोकां मदीं तांचे विशीं तिडक आसा. ताका लागून हे फावट काँग्रेसीच्या उमेदवाराक वेंचून येवपाची संद आसा असो विश्वासूय काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उक्तायला. सगळ्या गांवांक आवर्जून हात जोडून विनंती करता आयज 7 तारखेक विचारपूर्वक विचार करून सगळे समाजाचे सगळे पक्षान तुम्ही खंयच्याय आसा पण त्या पक्षान तुमच्या खातीर कितें केलें तुमच्या भयणी खातीर कितें केलें तुमच्या चेड्या खातीर कितें केलें ते आयज विचार करून वोट करपाची गरज आहा. काँग्रेसीन केन्ना अशें करूंक ना. आयज काँग्रेसीचो जर तुम्ही मॅनिफेस्टो पळयलो अख्ख्या इंडियेक हे मॅनिफेस्टोचो चर्चा आसा आनी आमकां अभिमान आहा. आयज जो मॅनिफेस्टो तेंच्यांनी केला सगळ्या कडेन तेजी चर्चा आसा आनी हे सांगता मोदीची गॅरंटी मोदीच्या नांवान वोट करा. आमकां मोदीची गॅरंटी नाका. आमी गोंयान रावता. आमकां जो मेन लोकप्रतिनिधी आसा तेची गॅरंटी जाय. म्हाका सांगा हे मोदीची गॅरंटी घेवन म्हणटा वोट मारा. आमी सामान्य लोक मोदीक सोदपाक वयतले आनी मोदीक मेळपाक दितले मोदीची गॅरंटी आमी विचारपाक वयतले ना. लोकांक सांगता तांकां सांगा आमकां मोदीची गरज नाका मोदीची गॅरंटी नाका. आमकां जो लोकल प्रतिनिधी आमच्या खातीर कोण झडटलो तो आमकां जाय. तेच प्रत्येक लोकांनी आज विचार करपाची गरज आसा. हो जो खासदार आसा जो गोंया खातीर काय उलयना गोंया खातीर काय झगडना जो सीएम म्हणटा की म्हादई आमची आवय म्हणटा तो आनी ती आवय वाटोवपा खातीर ह्या खासदारान संसदेत कितलो झगडलो कितले फावटी तेणी थंयसर आवाज उठयलो. तेणी सांगलेले हो जर डीपीआर हे करिना विड्रॉ करिना जाल्यार आपूण रिजायन करता म्हणून. तो रिजायन जालो कित्याक जावना तो रिजायन. आता रिजायन करपाची गरजूय ना तुका. आता 7 तारखेक लोकांकडे मागता हांव की तुम्हीच तेका तेचे जे विश आसले पळय रिजायन करून बसपाच्या घरात ते तुम्ही फुलफिल करा. हेच्या पयलीं खूब हे येवन गेले आमचे डिक्टेटर्स येवन गेले भारतान पूण ही डिक्टेटरशीप लोकांनी खंय ना खंय एक लिमिट आसता तेका ती थंयसर लोकांनी बंद करून सोंपयल्ली आसा. सो मागता हेच्या फुडें अशें जावंक दिवं नाका. लोकशाही वाट्या छत्रपती शिवाजी महाराजान सुद्धा स्वराज्या खातीर ते झगडलेले पूण दुसऱ्या लोकांचेर ते अत्याचार केन्ना करूं ना. दुसऱ्या धर्माचेर ते अत्याचार केन्ना करूं ना. सो हेच्या खातीर आमी कम्युनल हार्मोनी दवरून सगळ्यांक वांगडा घेवन आमी वांगडा वचपाचे. हेजे वयल्यान काँग्रेस पक्षाची आयडियोलॉजीच ती आसा. सो आता ज्यो आमी गॅरंटी म्हणटा आमच्या मेघश्याम बाबान ज्यो गॅरंटी मेन्शन केल्यो पळय ती मोदीची गॅरंटी आमकां नाका आनी लोकांकूय नाका. लोकूय उलयता लोकांकूय नाका. लीड दियात आनी तिकेट मेळयात म्हण एका दिसाळ्यान छापून आयिल्ले बातमेन तथ्य ना म्हणपाचे विधान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केला. विधानसभेच्यो तिकेटी थारावपाचो अधिकार प्रदेशाध्यक्षांक आसना अशें तानावडेन सांगले. आणि आज जो एक बातमी लोकमताचेर छापून आयल्या की हांवें सांगलां म्हणून की जेणें लीड दियात आनी तिकेट मेळवा म्हणून हें स्पर्धा न्ही आनी एखाद्या निवडणूक लोकसभेची आसा. लोकसभेची निवडणूक ही वेगळे मुद्दे आसात. विधानसभेची निवडणूक 2027 जावपाची आसा आनी त्यामुळे कोणें गैरसमज करून घेवचो न्ही. लोकसभेच्या ह्या निवडणुकीच्या आदाराचेर तिकेटीचें अशें कांय आसना कारण प्रत्येक निवडणूक वेगळी आसता आनी त्या मतदारसंघाच्यो तिकेटी तर त्या वेळाचेर ठरतात. तांचो ठरोवपाचो अधिकार प्रदेश अध्यक्षाक आसना. प्रदेश अध्यक्षाचो अधिकार आसता आपलो जिल्हा पंचायत. प्रदेश अध्यक्ष म्हजो न्ही सामूहीक आमचो इलेक्शन कमिटीचो आनी त्यामुळे दिल्लीक हेच्यो लोकसभा निवडणूक तिकेटी आसत विधानसभा हे सगळे दिल्लीक ठरतात. आनी त्यामुळे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां की आयचो जी बातमी आयल्या
खूब पटयलें की ती लीड दियात आनी तिकीट मेळ्ळ्या हो अत्यंत चुकीचो स्टेटमेंट आसा आनी हांवें तो स्टेटमेंट करूं ना आनी हांवें ताचे कडेन उलयलो आसा त्यामुळे कोणी गैरसमज जातून करून घेतलो. नीट परीक्षे खातीर फोंड्या केंद्राचे कुंकळ्ळेच्या NITच्या नव्या इमारतीन स्थलांतर केलां. नीटाची परीक्षा आयतारा 5 मे दिसा कुंकळ्ळे जातली. गोंयांतल्या 5 ते 6 केंद्रांनी ही परीक्षा जातली. फकत फोंड्याचें केंद्र बदल्ले. तेन्ना परीक्षा दिवपाक येवपी विद्यार्थ्यांनी फोंड्या वचचें न्हय अशें आवाहन NITचे संचालक ओम प्रकाश जयस्वाल हांणी दिलां. As you know, NIT Goa recently shifted to its new campus. Since last 14 years, we were at Pharmagudi Ponda campus. Okay, and when we were in Ponda campus, we have conducted NEET. We were one of the NEET center. NEET exam is conducted by National Testing Agency (NTA). Okay, so they do all the logistics. Okay, in Goa there are total 6 to 7 or even more than that centers. One of them is NIT Goa. Now, what is our apprehension? Typically, if suppose one NEET candidate comes from Karwar, gets down at Kadamba bus stand and tell Autowala that please take me to NIT Goa. Inadvertently, a fellow may take him or her to Ponda campus. That should not happen. That is why we are taking your help to please publicize this, that now NIT Goa is at Konkolyam. All NEET candidates should go to Konkolyam campus. That is the basic this thing. Inadvertently, nobody should reach to this campus. Okay, that is the main aim of this. Okay, that now whoever has got NIT Goa as the test center for NEET exam on 5th May, they should go to Konkolyam campus. We are not operating at our Ponda campus. So our request to you is that please publicize this as much as possible. Okay, inadvertently also what happens, if suppose typically people go to their relative's place one day in advance and next day relative will take them to the local center. So NIT Goa means Pharmagudi. That is the impression last 14 years we have. That should not happen. That is why we thought that we will take your help so that you can publicize it as much as possible to all the candidates of Goa. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे. वो हो गए. और टेस्ट के? हो गए. और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए. मुझे और भी पेशेंट देखने. भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ. 25 लाख तक का इलाज अब फ्री. कानूनी MSP लेनी है ताऊ. खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है. ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा. 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क. इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार. मुझे इससे क्या? ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने. अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ, एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था. आपने टोक दिया. बताओ. और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ. खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है. समझे? ये कराएगा लोन माफ. तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा. विसवा उपरांत येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन.
पावस पडल्या उपरांत फुटबॉल खेळपाचो सध्या गरमी खूब जाता. आपल्याक दिसना असल्या गरमेन कोण फुटबॉल खेळटलो कसो. बेरेस्तारा म्हापसा बाजारात आरजेपीचो उमेदवार मनोज परब प्रचारा वेळार नाचतालो. ताका आतां मुख्यमंत्र्यान प्रत्युत्तर दिलां. म्हापसा बाजारात प्रचारा वेळार आरजी आणि भाजपाचे फुडारी आमने सामने. आरजेपीचे फुडारी म्हापसा बाजारात प्रचार करपाक गेल्ले तेन्ना भाजपाचे फुडारी थंय प्रचाराक पाविल्ल्यान आरजेपीचो उमेदवार मनोज परब नाचपाक लागिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. ताका आता मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान प्रत्युत्तर दिला. तुकाराम परब वेंचणूक लढयता हे याद करून दिल्ले खातीर मिडियान बरें केले. पावस पडल्या उपरांत फुटबॉल खेळपाचो सध्या गरमी खूब जाता. आपल्याक दिसना असल्या गरमीत कोण फुटबॉल खेळटलो कसो म्हणून मुख्यमंत्र्याची आरजेपीच्या मनोज परबाचेर टिका. सांगले म्हणून बरें केलें, यादूय नसलें आसा म्हणून आमकांच याद नासलें, तुवें सांगून बरें केलें. ओके ते पावस पडल्या उपरांत फुटबॉल खेळपाचें. आतां सध्या खूब गरमी जाता, खातीर म्हाका दिसना कोण सध्या फुटबॉल खेळटलो असो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या म्हयन्यांत स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आडखळ जाता म्हूण सांतिनेज वाठारांतले 200 वर्सां पयलींचे झाड कापिल्ले आनी ते झाड कांपालावेल्या फुटबॉल स्टेडियमान रिलोकेट केल्ले. त्या वडाच्या झाडाक आतां म्हयन्या उपरांत नवी पालवी फुटल्या. ताका ल्हान ल्हान पाळां येवपाक लागल्यात. ह्या झाडाक दिसांतल्यान 5 वेळा उदक घालतात. हे झाड परतून जिते जातले म्हूण झाडाक उदक घालपी कामगारान सांगले. मुझे बोल, ये झाड़ को इसको पानी डालते हैं, सुबह को पानी डालेंगे वही 8 बजे करीब, फिर 11 बजे करीब 5 बार पानी डलता है इसमें. तो उसमें वो रखे हैं, उनको पूरी तरह से भिगा के रखते हैं. इसमें पहले दवा डाला था. हाँ, 2 बार दवा डाल चुका है इसमें पहले. तो वैसे नहीं किया है, पहले किया था. तो अभी सुबह और शाम को नहीं, 4 बार पानी डलता है, कभी 5 बार हो जाता है, 4 बार से कम नहीं होता पानी. अभी झाड़ को चालू हो गया अभी. हाँ. तो कितने दिन यहाँ पे लगाया हुआ? बहुत ज़्यादा नहीं, 15 ही दिन हुआ है अभी. हाँ, निकल जाए, पूरी तरह से आ जाएगा ये. इसको रोज देखते हैं. ये इस नगर का पानी भी चलता है, वो भी इन पर जाता है, फिर हम लोग पाइप से भी देता है, पूरी तरह से उसको भिगा के रखता है. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रांत 6व्या तुकडेंतल्या 261 होमगार्डाचो दीक्षांत सुवाळो जालो. ह्या वेळार पुलीस महासंचालकान तांचे अभिनंदन केले. हातूंत 173 दादले जाल्यार 89 बायलां होमगार्डांचो समावेश आसा. ह्या सुवाळ्याक पुलीस खात्याचे अधिकारी आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. दीक्षांत समारोह में उपस्थित गोवा राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अन्य सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, दूसरे पुलिस अधिकारी, जवान, गृह रक्षी जिनकी आज पासिंग आउट परेड हो रही है, और उनके परिवार के सदस्य, मीडिया के सदस्य. ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज 263 गृह रक्षी पुलिस बल का हिस्सा बन रहे हैं. इस मौके पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और ये भी आशा करता हूं कि आप आज जो जिस संस्था का हिस्सा बने हैं उस संस्था का नाम आप हमेशा रोशन करेंगे. आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आज के बाद उनका भी आपकी जो कामयाबी है उसके अंदर बड़ा हाथ रहेगा. क्योंकि जो पुलिस बल के साथ जो आप कंधे से कंधा मिला के जब काम करेंगे तो उसमें दिन और जो रात का फ़र्क है वो आपको भूलना पड़ेगा. तो इसलिए उनका भी एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा योगदान रहेगा.
दक्षिण गोंयांत कुडचडे हांगा बिरेस्तार राती काँग्रेसीची भौशीक सभा जाली. दक्षिण गोंय उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस, गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकार, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय, बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगस, कुंकळ्ळेचो आमदार युरी आलेमांव आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार मायनिंग आनी हेर समस्या सुटावे करतले अशें अमित पाटकार हाणें लोकांक सांगलां. भारतीय जनता पार्टीचे लिडर आसा, आमची आवय म्हादय विकून काडली, आमचे जे सौ न्हंयो त्यो व्हेल्यो, आमचो कोस्ट लायन व्हेलो. आयज पासून मायनिंग स्टार्ट करता म्हणल्यार मायनिंग बॅन हांणी केल्ले. तांकां सांगपाचें पुरो जालें जे आजच्या दिन तुमी 2014 प्रॉमिस केल्ले ते आमी हाडपाक शकता. 2014तले जेन्ना तुमी म्हणटाले हाडटा, आयज पासून हाडूंक ना तांणी. आमच्या पोटार खोट मारली. जावं ते टॅक्सी ड्रायव्हर, जावं ते मोटरसायकल पायलट, ते आपणाचे पोट चलयताले. ट्रक ड्रायव्हरांचे सारखे हाल करून दवरलेले आसा. ताणे सांगले की रोजगार ना, आपण निवडून येतकीच रोजगार दिता आणि मायनिंग चालू करता. अरे 10 वर्सां जाली मायनिंग चालू जावपाचें अजून नांवूच येना. आणि दुसरे तुवें गोंयाक बेरोजगारी नंबर 1 व्हरून दवरले. आणि ते आमी सांगना, हे नीती आयोग विच इज हेडेड बाय द प्रायम मिनिस्टर ते सांगता की गोंय आज बेरोजगारीन नंबर 1 पाविल्ले आसा. जे या देशाचो जो आंकडो आसा, जो नॅशनल एव्हरेज 3% आज गोंय 10%चेर पावला. या फावट जेन्ना इंडिया आघाडीचे सरकार जेन्ना येतले तेन्ना आमचो उमेदवार जेन्ना निवडून येतला कॅप्टन विर्याटो फर्नांडीस, मायनिंग हे आमचो फर्स्ट एजेंडा आसतलो आणि निवडून येतकीच आम्ही मायनिंग चालू करतले. आणि ही मोदी की गॅरंटी नाही, ही काँग्रेस पक्षाची गॅरंटी. कुट्टी फोंड्या केंद्रीय विद्यालया कडेन गॅस लायनीचें काम करतना उदकाची पायपलायन फुटली. ताका लागून हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. संबंधीत खात्याचे अधिकारी घडणूक थळार दाखल जावन पायपलायन दुरुस्त केली. नमस्कार. सध्या मी आसा कुर्टी वाठारांत. कुर्टी जे केंद्रीय विद्यालय आसा त्या वाठारांत सध्या दनपारां आज गॅस पायपलायनीचें काम चालू आसतना एक उदकाची जलवाहिनी हांगा फुटली, उदकाची पायपलायन फुटली. त्यामुळे शेकडो लिटर उदकाची हांगा नासाडी जाल्ली आसा. या संदर्भात माहिती मेळना बरोबर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलां. सध्या आता ते फोंडकूल जे फुटला, पायपलायन ज्या जाग्यार फुटल्या ते फोंडकूल मारून ते सगळी माती भायर काडप, त्या पायपलायनची दुरुस्ती करप हें काम चालू आसा. सध्या हांगसरलो ह्या वाठारांतलो उदका पुरवण, उदकाची पुरवठ्याची वेवस्था सध्या बंद केल्ली आसा. ही पायपलायन दुरुस्त जावपाक उणे 3 ते 4 वरां वतली अशें संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा, जे हांगा कोण काम करता तेंचें म्हणणें आसा. सो सध्या वेगवेगळ्या वाठारांनी हेवटेन तेवटेन रस्त्याची कामां करप चालू आसा आनी खुबशे कडेन अश्यो पायपलायनी फुटता, उदकाची नासाडी जाता. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचें काम करतना जावं हेर बाकीचीं कामां करतना ह्या उदकाच्यो पायपलायनी आसात तेचो संबंधीत खात्या कडल्यान नियाळ घेवन त्या जाग्यार खंडणी करता आसतना जावं रिपेरिंगाचें काम करता आसतना तेचो वेवस्थीत नियाळ घेवन ती कामां करची, जेणे करून सर्वसामान्य लोकांक तेचो त्रास जावचो ना हेची काळजी घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुट्टी फोंडेच्यान हांव शेखर नाईक. म्हापसा दुयेरान गटारांतलें हळशिकावणें उदक रस्त्यार व्हांवता. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता. उदक उक्ताडार साचून राविल्ल्यान तातूंत जळाराय पोसपाचो धोको निर्माण जाला. ह्या प्रकाराक लागून आशिकुशीकच्या वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्लीं साथीचीं दुयेंसां पातळपाचो भंय आसा. ताका लागून जाता तितले बेगीन हो गटार निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गटराचे बाटले येले आणि सेप्टिकाचें उदीक बरें तरेचें आमचे जिरवणेचें उदीक सगळें एक जालां आनी घाण जाल्या. हेजीच कोणी दखल घेवची आनी पळोवंक जाय कित्याक हें आतां पळय जालां सारकें ना. हें सगळ्यांक हेल्थाक प्रॉब्लेम आहा हो सगळो कळ्ळें. सो हेजेर कोणी तरी म्युन्सिपाल्टीन जो हांगा कोण आमचो हांगा ह्या वार्डाचो जो
कॉन्सुलर आहा तेणी लक्ष घालचें हेजेर, कारण कितें म्युन्सिपाल्टीन जो लक्ष घालचो, हेर डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्यांनी घालचो, हे सगळे जे ऑथॉरिटी कोण आहा तेंच्यांनी हें पळोवन जाय. सिटी आमच्या म्हापशा म्हणटा आमी, बार्देसान म्हणटा आमी म्हापशा आमचे फायनल शुक्रारचो बाजार फेमस आमी म्हापशाकार. आतां गेल्यार आमकां न्यू जनरेशन आमकां हेच कसले पळोवपाक मेळटा, हे काय ना मस्किटो भायर विकूंक शकतात म्हूण दाखयतलो मिडिया आमचे हेजेर तुका बारीक बारीक जीव दिसता मुस्कां मस्किटो जातले. फाल्यां लोक डेंगू मलेरिया जावन काबार. एक म्हणजे मदीं पावस पडलो आणि हे बिल्डिंगेचें काम सध्या चालू आसा पळय, तेंच्या खातीर हे फुडें ब्लॉक जालें. नॉर्मली आमी आमचे लेबर हाडून, कित्याक आमकां विकान 3दां लेबर गावता, आमी हे क्लियर करून घेताले. पण जाले कितले तरी म्हयने, म्हाका दिसता दिवाळीच्या मागीरच्यान म्युन्सिपाल्टीचे लेबरूच अवेलेबल ना. अख्खी म्हापशाची परिस्थिती इतली घाणेरडी जाल्या आनी कितल्या फाटी म्हणून हे इशू काडपाचे हेंचे कडेन. PWD कडेन ऑलरेडी तांकां सांगलां तुमी क्लीन करून घेयात. म्युन्सिपाल्टी कडेन लेबर मागले जाल्यार आतां इलेक्शन ड्युटी, आतां इलेक्शन म्हणून सांगलां. हरशीं आनी कितें काम तांकां. केन्ना आमची एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें म्हापशान केन्ना एक कंटिन्युअस वर्सभर 2 वर्सां 5 वर्सां केन्ना कंटिन्युअस सारकें नासता. एक चेअरपर्सन म्हणून आमकां हे चेअरपर्सनाचे म्युजिकल चेअर चलता पळय ते नाका आसता. एक कंटिन्युटी आसपाक जाय. धुळे रस्तो करसवाडा आनी शिवोले वाठारांत वयता. हांगासर एक गटर आसा, त्या गटरांतल्यान एक उदीक जें आसा तें ओवरफ्लो जायत पयल्या हांगासर जे ड्रेनेजाचें उदीक आसा तें ओवरफ्लो जावन रस्त्यार वरेन पावल्लें आसा. हांगासरले कांयशे अपार्टमेंट आसात, तक्रार आसा की हे कितलेशेच म्हयने जाले ओवरफ्लो जायत दिसता येता. कांय कन्सर्न ऑथॉरिटीचे हांगासर लक्ष मागप कितें असो प्रश्न पडटा. हे जे ड्रेनेज आसा ओवरफ्लो हांगासर ह्या ड्रेनेजान जे प्लास्टीक बॉटल्स आनी जे वेस्ट आसा त्या कारणाक लागून हो जो गटर आसा तो चोक जाल्लो दिसण्याक येता. ह्या उदकाक, ह्या सांचलेल्या उदकाक जे मॉस्किटो ब्रिडींग सद्याक जाल्लें दिसण्याक येता. त्याच प्रमाणे कन्सर्न ऑथॉरिटी जे हेल्थ डिपार्टमेंट, म्युन्सिपाल्टी, कावन्सिलर आनी आमदारां बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हांगासर दुरुस्ती केल्लेची गरज आसा. कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगासर येवन पाहणी करची आनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोच कर लेना है अंकल जी। बड़ों की भी इज्जत नहीं बोलते बेटा। भूल गए क्या? कांग्रेस ने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी। मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। अपनी बच्ची सच में बड़ी हो गई है। सुनीता, तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कुछ बेचा? फिर सुनीता बता ना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी।